धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचो। महाधर्मसभेंत गामालियल नांवाचो एक फारिजेव आसलो। तो एक नांव वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली। फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हणलें, इस्रायेलांतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात। ह्या आदीं त्योदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो। आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले, पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपोडले आनी नांच जाले। उपरांत लोक घोणतेच्या सोमोयार जुदास गालिलियाकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो। ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जळीमळी शिंपोडले। तर तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, तांचे सोरशिले पयस सोरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशांचें जाल्यार तें आपशींच नाटाक जातोलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना। त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात। ताचें ताणीं मानून घेतलें। ताणीं धर्मदुतांक आपोवंक धाडले, तांकां मार दिलो। जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले। जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्मसभेंतले भायर सोरले। ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घराघरांनी शिकोवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोटीत रावले। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना। सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना। जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण। सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण। सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक। जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण। हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली। सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव। जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण। उद्गार। उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता। जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू
गालिलियाच्या व तिबेरेसाच्या दर्याचे पोलतोडी केलो आनी लोकांची उरपूंज ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडतलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसामदल्या एकल्यान आंद्रे, शिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसोयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी तीं दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातूच जोवांच्या 5 उंड्यांचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. आनी तांणी केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्या दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.